जातली सारखी जाता की कामां येतं की ती पाला कामां झाली काय ते उठता कोणाचं थांबवणे म्हणून नाव विजय मिळता म्युन्सिपल कोणा केला क्लियर झालो 1981 बसून झालो 19 यूज युअर पॉवर्स somebody exercises your powers to do the way त्या पळे वाट बंद कर पाहिजे ना त्यांच्या घराकडे होत पाहिजे वाट बंद डायरेक्शन सांगा 3 मीटर तरी वाट त्यांनी सोडून होता एक्सेस ना म्हणता 3 मीटर जवळपर्यंत वचपाक सोडून वचपाक बिल्डिंग सेक्शन करता का आवड ओनर्स आर नॉट इंटरेस्टेड Dawood building. 2-3 months can be recovered, so it can be put in library or something. Basically, letter करून दिला. letter बरे. Administrator letter address कर. Medical document लाय. On health ground you can keep her for 2-3 महिने हा recover जाय पर्यंत. सांगता पहिली मागे तू परत येईल आणि परत सांगते जर नाही तो. सर आज ग्रेव्हन्सीज किती आशिल्ले लोकांनी मेजर ग्रेव्हन्सीज हांव मेजर आनी मायनर हातूंत डिफरन्शिएट करना म्हज्या मतान इवन मायनर ग्रिवन्स आसा इट इज ए ग्रिवन्स इट हॅज टू बी रिसॉल्व आतां एकला आयले पळय ती सर्टिफिकेट घेवन आयल्या बर्थ सर्टिफिकेट इकडे ओरिजिनल आसा ते रजिस्टर म्हणटा आमच्यांनी त्या बेन्साचेर दिवपाक जायना म्युन्सिपाल्टीन घे हांगा आयल्यार हे म्हणटा आमच्यांनी दिवपाक जायना कित्याक ताणें इश्यू केली बॉल गेम खेळटात ऑफिसर तर ती बायलेक हांवें आतां थंय आपयल्या कलेक्टरेटान आपल्या आयच्या आज सुद्दां हांव रिजॉल्व करता सो आय बिलीव इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लेम ऑन द स्पॉट फाल्यां परां हांवें बी अशें ना ओन्ली वेन एक्सेप्शनल घेत नाजाल्यार ऑन द स्पॉट हांव रिजॉल्व करता खुबशे आमी आतां ऑन द स्पॉट रिजॉल्व केला होल इश्यू कनेक्टेड विथ द स्मॉल पीपल हू मूव फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फॉर गेटींग रिलीफ बारीक आता ते प्रायवेट प्रॉपर्टीचे ते हांवें सांगिल्लें ट्रान्सफर ऑफ लायसन्सीस ऑन बापायच्या नांवावेले चल्यावेले चल्याच्या नांवावेले बायले वेले अशें आसा पळय ती आतां सगळें वचून थंय DMAच्या ऑफिसान कंपायल जालें हांव ते स्पेशल एसिस्टंट इंजिनियराक धाडलो थंय वच आनी थंय सॉल्व करता ताणें सगळें करून चार्ट बीट करून दवरला हांव सोमाराक तांकां सांगलां सगळीं जर तुमी करना हांव सोमाराक अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरा बरोबर मिटींग करून एका दिसान सगळें क्लियर करपा लायतलो आनी सोमाराक हांव पळयतलो ताणीं तें करता काय ना बेश्टे टायम काडटा न्ही 6 म्हयने पेंडींग उडयता थंय अशें एडमिनिस्ट्रेशन चलपाक शकना कोण तरी क्लार्क घेता आनी न्हिदता आपल्या कडेन सुसेगाद पडून वचना तो म्हणटा मडगांवचे नेते आनी हांगा खंय येतले अशें थिंकींग खंयच्या स्टाफाची बॉल गेम केन्ना बंद जातलो हे आतां हांव बसपा लागतकीर भितले ऑफिसर सगळे भिता आतां ऑफिसर हांव ऑफिसराक आपोवन हाडटा न्ही हांगा ऑन द स्पॉट आतां हांवें वचून स्टार्ट करूं ना पूण फुडले खेपे अशेंच चल्लें आसलें हांव ताका सांगतो ना ऑफिसराचेर कोण आसा ताचेर डिसिप्लिनरी प्रोसिडींग स्टार्ट कर म्हणून पार्किंगाचे सॉईल टेस्टिंग जालें खंयचे पार्किंगाचे हायड्रोलिक चालू करपाक आशिल्लें तें हांव आतां चॅक करूं ना ताका सांगलां तें चालू करता तेन्ना मागीर फावंडेशन घालतलो म्हणटा पोलीस स्टेशनाचे ते खंय कन्स्ट्रक्शन पोलीस स्टेशनाचें हांव काल विजीट केल्ली एसेंब्लीक हांवें चीफ मिनिस्टराक सांगिल्लें आनी चीफ मिनिस्टरान बजट स्पिचींग घाल्लें रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द मारगांव पुलीस स्टेशन बिल्डींग आनी ओल्ड कलेक्टेड हे दोन इशू ऑलरेडी बजटा भितर आयले ते कशे पद्दतीन करप ताजेर डिसिजन जावपाचें आसा काल हांव ते डेंगूक लागून पुलीस स्टेशनाक विजीट केल्ली ते मोटरसायकली बी सगळे शिफ्ट केल्यो हेका रातयान भितर काल म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन कितलें फास्ट चलपाक शकता हें काल ताणें पळयलां तो आशिल्लो म्हजे वांगडा ताणें तें ऑन द स्पॉट सांगलें संचाळ्यार थोडो जागो फाटल्यान आसा थंय व्हरून ते मोटरसायकली उडया 20-25 मोटरसायकली थंय पडल्या ते मोटरसायकल आतां परते वचा आनी पळया एका रातयान तांणी काडून व्हेल्यो एका रातयान सो एडमिनिस्ट्रेशन कितलें फास्ट चलपाक शकता ताजो म्हाका काल अनुभव आयलो ताणें रातच्या 11 वरांनी म्हाका फोन करून सांगलें पुलीस इन्स्पेक्टरान डायरेक्शन दिलें त्या प्रमाणे
एडिशनल कलेक्टर आमकां थंय प्रोवायड केलो इल्लो जागो सगळ्यो मोटरसायकली शिफ्ट केल्यो तांणी हरशीं नाल्यार तो नोट घालता आशिल्ले हे दीज आर टू बी शिफ्टेड आनी कितें जाय हे जाय ते जाय कितलो फास्ट एक्ट जालें त्याच्या मुखार अशीच दवरतले कितें? कंटिन्यू दवरतले हे एडमिनिस्ट्रेशन हांव हांगा बसतलोच न्ही इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव जस्टीस टू द कॉमन मॅन गुड गव्हर्नन्साचें डेफिनेशन कितें चीफ मिनिस्टरान क्लियरली सांगलां की वी शूड ट्राय टू गिव रिलीफ टू द कॉमन मॅन सो अशे बारीक बारीक गजालीक तांकां पावटी मारपाक जायना इलेक्शना वेळार वन ऑफ द पॅरामिटर्स वीच डिसायड्स द फेट ऑफ द गव्हर्मेंट इज गुड गव्हर्नन्स म्हाका म्युन्सिपालिटीक कितले पावटी पडल्यो म्हाका कलेक्टरेटाक कितले पावटी पडल्यो हाजेर लोक डिसायड करता हे गव्हर्मेंट गुड गव्हर्नन्स दिता काय ना आता तुम्ही आता म्हणटकीर ऑफिसरांनी प्रोएक्टीव जावन काम करपाक जाय करता ते आतां पळय कमी जावपाक लागल्यो कंप्लेनी पहिल्याच दिसा 2 खेपे म्हजे कडेन हावस टॅक्साच्यो खूब कंप्लेनी आयल्यो आज म्हाका ह्या दिसांनी हावस टॅक्साच्यो कंप्लेनी येना दॅट मिन्स आय प्रिज्यूम दॅट इट इज गोईंग ऑन स्मुथली लोकांक खबर आसा हांव हांगा बसतां चीफ ऑफिसराक हांवें सांगलां आतां बर्थ सर्टिफिकेट तो एग्री जाता तो म्हणटा आपूण दिता सायन मारून पोर्ताल चलना दिल्लीचे पोर्ताल चलना जाल्यार यार आमी उरपाचें अशें तांचे पोर्ताला डिफेक्ट जालो 1 म्हयनो चलना जालें जाल्यार आमी लोकांक सर्टिफिकेट तो मला आपूण मारून दिता मॅन्युअली आसपाकच जाय न्ही कॉम्प्युटर फेल जालें जाल्यार कितें जालें उरलें सगळें अशें सर शेट्यो कित्याक येयलो काशीनाथ शेट्टी आयिल्लो काशीनाथ सिवोक मेळपाक आयलो म्हाका मेळपाक ना तो हांगा बशिल्लो बोवाळ करतालो हां तो पळय त्याचं ताजेर डिमांड आहे सर तो ते गाडयो काढ म्हणतो गाडयो खंयच्यो गाडी गाड्यो आसात पळय इलेक्ट्रिसिटी पावर आसा ते भायर ते काड तो म्हणून एक आउटगेट करपाक सोदता हां आउटगेट करपाक सोदता ते दॅट इज ए सेपरेट इशू ताजेर हांव कमेंट करना फंक्शन आसा तो पयलीं आमचो चड घरां ना केन्ना मडगांवां चडशीं घरां ती प्रायवेट ओनराचेर आसा आतां जाणी प्लॉट विकते घेतल्यात थोड्यांनी आपल्या घरा कडेन तळेबांदार त्या तळेबांदाचेर आनी फायर ब्रिगेडी फाटल्यान PWDच्या जाग्याचेर आमी तांकां 40-40 स्क्वेअर मिटर अलॉट केल्ले ताणें बांदल्या तांकां रोखडें मेळटलें तांकां PWDची एनओसी रावले PWDन एनओसी दिली की मागीर तांकां त्या स्किमीच्या अंडर ती कवर 23 काय कितले टोटल घरां आसा कितें आशिल्ले लोकांची ग्रेव्हन्सीस लोकांचे DSLR वॉटर सप्लाय आनी रोड्स खंय तरी घरां आतां लोक म्हाज्या म्हऱ्यान खंयचे सगळे जाण येवपाक लागले भितरले रोड कर म्हणटा मागीर केन्ना तरी सब डिविजन गेल्लें तांकां रोड करूं ना ती घरां बांदून रावता तांकां रोड ना आता कमी जायत गेल्यात लोकांचे प्रश्न ना हाजें जालें म्युन्सिपालिटीक खुबशे कामां जालीं न्ही आतां हावस टॅक्स ते चडशे कॉम्प्लिकेटेड केसी आसले उरता नाजाल्यार स्टेट आतां ते सिस्टीम रेग्युलर केलें ताणें एडमिनिस्ट्रेटरांनी सामकें डायरेक्शन दिल्लें तो मॉनिटर करता सो तें व्हडलेंशें आतां तितलें प्रेशर ना ISLRचे इशू आहे ते रिलेटेड टू नक्षा हेजेर ना नक्षा ही सेपरेट ISLRचेर तांचें कितें जालां तांणी जें फाटीं पळय जेन्ना तें केल्लें परतें हें केल्लें तेन्ना थोड्यो केसीस तांच्यो त्यो म्हाका दिसता मातश्यो मिस्टेकी जाल्या हातूंत भितर म्हणजे जेन्ना ते अपलोड करता तेन्ना कितें तरी नंबर सो दॅट हांवें तांकां सांगलां लिस्ट आउट करा जाय जाल्यार मागीर डायरेक्टरा बरोबर मिटींग घेवया आनी एका हातून वी वील डिसायड टू फक्त रेक्टिफाय करपाचें दे ऑल्सो एडमीट दॅट इज ए मिस्टेक नंबर बी एक फाटी कळना ते चुकतात भाजी वाल्यांचे कितें इशू आशिल्लो मडगांव भाजी विकता तांचो कितें आशिल्लो इशू मडगांव भाजी विकता ती सकाळीं आयली म्हाज्या म्हऱ्यान ती कितें जाता हांवें तांकां सांगिल्लें की तुमी बेश्टे
गावेल्या लोकांक घेवन येनाका थंय एक 15 जाण लोक बसताले तुमी पळयलां आसता 15 जाण लोक ते भाजी विकपाक आनी ते सगळे गांवठी घेवन बसता आपल्याले पिकता ते हाडटा सो ते आज सकाळीं आयली म्हाका तांकां कोणें म्युन्सिपाल्टीन सांगलें की फाल्यांच्यान तुमी बसनाका हांव तांकां म्हणलें प्रॉब्लेम कसो जाता तुमी सगळे लोकांक जर थंयच्यान घेवन येवपाक लागले हांगा देन नॅचरली मडगांवांतले कोण भाजीवाले आहा ते बोवाळ मारता तुमी एक 15 जाण थंय बसताले तुमकां हांवें सांगलां बी तुमकां हांव केन्ना तरी चान्स पडटा ना रिहॅबिलिट करता खंय तरी बसोवपा खातीर शेल्टरूय करता हाजो अर्थ अशें न्ही की तुमी हांव शेल्टर दिता म्हणून सांगलां म्हणून सगळ्यांक घेवन जालें 50 जाणां 60 जाणां घेवन जाल्यार देन देर वील बी रिवोल्ट अगेन्स्ट देम तांकां सांगलां हांवें तुमी तशें करनाका म्हणून एक 15 जाण बसता ते ऑलरायट थंय जागोय ना न्ही इतले बसपाक मागीर ते रस्त्यार बसतात आतां म्युन्सिपाल्टीक सांगलां हांवें की तुमी मातशें पसून सर्वे करा डिमार्केट करा पयलीं पसून कोण बसता ती आयडेंटिफाय करा मागीर पळोवया सर काही दिसांनी कळटलें न्ही पण ताजे भायर तांकां दुसरें सांगलां तुमी जर हांगा कांदे बटाट बी असले विकते घेवन विकपाक लागले जाल्यार बसोवपाक दिवपाना ओन्ली फॉर दोज पीपल जे आपले स्वताच्या शेतांत त्रास करून आपले कितें तरी पिकयता चिबडे घेवन येता ते खंयच्यान तरी हांव मोल्ल्या बिल्ल्या तेवटेन ते हातून आसता ते मोरपी हांव आमचो म्हजो PA आशिल्लो प्रकाश ताजे बरोबर हांव खूब फावटी त्या एरियेन गेलां ती खरी त्रास काडून पळोवता तांकां थंय रेट मेळना तांकां थंय चिबडाक समज 10 रुपया मेळटा हांगा तांकां 50 रुपया दॅट इज द डिफरन्स ताजेर ते जोडटा न्ही मागीर ती बसीन येता तिकेट काडून बसीन परती वता हांगा कितें दनपारां खाता ती जेवपाक हें सगळें करून तांकां मेळटलें कितलें सो हांव आय थिंक ऑन दोज लायन्स हांगा तांकां मातसो प्रायस बरो मेळटा म्हणून ते हांगा येता घोसाळीं आनी ते कळटा बसले ते पळयल्यार कळटा माल पळयल्यार जो लोकल आनी खंयचो तांचो तो सो तांकां सांगलां हांवें तुमी लोकल बिकल तसले घेवपाक भानगडीक पडनाका ना ती फाल्यां कितें करतले हे आमगेलो वचून कोण ते आतां म्हणटा ते तुमी घे आनी कांदे घेवन बसा बटाट घेवन बसा आनी कितें घेवन बसा तसलें करनाका तुमकां आमी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरीस्ट किंवा ट्रेडिशनल तांच्यांनी हॉर्टिकल्चर पिकयल्लेच हां तांच्यांनी पिकयल्लेच हय तांचे पिकयले तुमी हाडून बसता ते हांव समजुता तांकां शेल्टर दिवपाक जाय खंय जाल्यार ते पळयता फाटले मारल्या पिंपळ ना पिंपळ न्ही बरी झाडां तुमी रोयल्ली पिंपळाची झाडां मारल्या थोड्यांनी हांव नको कोणें मारलें पूण ताजेर तांणी कंप्लेन केल्या दे आर ऑल्सो फायंडींग आवट तांकां कितें मेळटा कोण थोडे जाण म्हणटा ते वोर्डिंग्स बोर्ड बी कितें लिपयतात म्हण तशें आसतलें तें आसतलें एक्शन बी कितें जाता नाल्यार सगळीं जाणां लायना इन्क्वायरी करता पुलीस इन्क्वायरी करता कंप्लेंट केल्या कंप्लेन तांणी करपाक लायली PWDन केल्या केल्या इंजिनियरान त्या ज्युरिडिक्शनाक कोण आसा ते करता करतात सर ते हायवेचे मिडियनाचे मदीं पिंपळाचे झाडां लायल्या दॅट इज हायब्रीड ऑर समथींग डिफरंट स्पेशीज पिंपळाची झाडां लोकांचें परसेप्शन आसा पिंपळाचे वृक्ष जाता दिल्लीक सगळीं पिंपळाची झाडां कोणी दिल्लीक गेले जाल्यार वचा आनी पळया पिंपळाची झाडां कशी पद्दतीन वाडल्या कितें जालां आनी कितें जाता तें पळया कामत बाब पॉलिटिकल हें करता जाल्यार सुदीन बाब म्हणटा आपल्या चेड्याकूय आपूण जागो करून दवरतलो म्हणटा सो तुमकांय बी दिसता पॉलिटिकली तुमचोय चेड्यान सीएमान बजेटांत डिक्लेअर केला नुपूर सेतू ऑलरेडी नवो ताका जॉईन करून दोन्ही ब्रीज जॉईन करता हो नवो बांदतलो पयलींचो ब्रीज आशिल्लो पळय थंय हो ब्रीज येतलो आनी दोन्ही ब्रीज मागीर जॉईन करता हायटीर आसा तो कितें मडगांव फ्लायओव्हर जाता हाजेर तो रेल्वे वयल्यान कितें येवपाचो ना हो बेस्ट नुपूर ब्रीज म्हणजे आमी ते साल रिवराचेर तितले पुरतोच नुपूर सेतू न्हू नुपूर सिटी डिक्लेअर केला बजेटान केला ते घेतले रोड पाड पडल्या म्हणजे ते म्हज्या डिपार्टमेंटान पाड घालूं ना ते वेगळे डिपार्टमेंट येता आनी फोडटा थंय हांव कांय करपाक शकना हांवें तांकां सांगलां तुमी फोडचे पयलीं आतां कलेक्टरान बंदी केल्या फोडपा जायना तरी आसतना कोण वता आनी रातचें फोडटा हांव कितें करतलो पावस पडटा आसतना पावसाक रिपेर करपा म्हणटा काल ते एकलो पत्रकार हें करतालो म्हाका ताका सांगलें म्हजी फकाणां करता काय ते म्हणपाक कितें फोटो काडपाक लायतलो आनी कितें लायतलो हांव म्हणल्यार असलें उलयनाका म्हजे कडेन तुमकां खंय डिफिकल्टी आसलें कितें आतां काल भोसले हॉटेला कडेन म्हाका फोन आयलो रातचो सकाळ फुडें हांवें एसीक सांगलें आयच्या दिसा भितर क्लियर कर आयच्या दिसा बरो ड्राय स्पेल पडिल्लो ताणें जेट पॅचर घालून चड टोटल क्लियर केलें म्हाका फोटो धाड हांव तसो हांव रिस्पॉन्स दिता न्ही आतां कित्याक कितें आतां ते वॉटर सप्लायाचे फोडल्या ते रोड घालता इतले भितर वता ताका हांव कांय करपाक शकना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान केबल घालता जाल्यार कशा कशें फोडला आनी उडयला मागीर ते कोण कितें करतलो सर तुमीच स्टार्ट केल्लें न्हू ते सेल्फी काडून वॉटहॉलाचे सेल्फी आमी काडिल्ली ती तुमी तेन्ना दुसऱ्या पक्षान हांव तेन्ना ऑपोजिशनान आसतना तेन्ना रस्त्याच्या पणजे काडिल्ली ती भायर न्ही पणजे रस्त्याचे काडिल्ली सामकें वर्स्ट आशिल्लें म्हणून तेन्ना काडून आमी कॅम्पेन केल्ली तशें कोणाकय दिसता जाल्यार तांणी कंप्लेन करपाक जाय म्हाका तें तातूंत भितर हांव वचना ना ते पत्रकारान तेच विचारलें न्हू सर ना पत्रकार दुसऱ्या हातूंत विचारतलो तुमच्या पत्रकाराक थोड्यांक ट्रेनींग दिवपाची गरज आहा प्रश्न कशे विचारप कितें विचारप ते कितें येता आनी फायर करता
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.